डॉक्टर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले आणि पुराय फोंड्या म्हालात अंत्रूज म्हालात एक शोकांतिका पसरिल्ली आसा. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी थेट प्रसारण वद तुमकां दाखयले. डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या निवासस्थाना वयल्यान तांचें पार्थीव शरीर सध्या निमणे संस्कारा खातीर व्हेल्लें आसा. फोंड्या राजीव कला मंदिर हांगासर तांचें पार्थीव शरीर अंतीम दर्शना खातीर दवरतले. आयज आमी पळयलें की व्हडले राजकारणी फुडारी तांचे विरोधक तशेंच तांचे इश्ट सोयरे तांचे बरे मागपी व्हडा संख्येन तांच्या निवासस्थानाचेर थंय जमले. जे कार्य डॉक्टर केतन भाटीकर ज्या उर्बेन तो समाजा प्रती आपले कार्य करतालो, निस्वार्थीपणान जो आपले कार्यांतल्यान सदांच लोकांक पावतालो, खंयच्याच बरें आसूं वायट आसूं ह्या सगळ्या कामांनी डॉक्टर केतन भाटीकर जे आशी कुशीकचे फोंड्यान लोक आसा जांकां मदतीची गरज आसा तांच्या उल्याक तो धांवून पावतालो आनी हीच पोच पावती दिवपा खातीर आयज व्हडा संख्येन डॉक्टर केतन भाटीकार हांचे समर्थक तांच्या घराच्या भायर निवासस्थानाचेर जमिल्ले आमकां दिश्टी पडले. एक भावना तांच्या मुखामळाचेर आमकां दिश्टी पडटाली आनी हे सबंद लायव्ह प्रसारण कशा तरेन चल्ला तांचे निमणे संस्कार हे दाखोवपा खातीर आमी गोमंतक टीव्हीचेर आतां परतून आयिल्ले आसा. हे सगळे थेट प्रसारण आमी तुमकां दाखयतलेत, पूण ताच्या आदीं जी कालच्यान शुक्रारा एक घडणूक घडली म्हटल्यार 5 सुमार जे डॉक्टर केतन भाटीकर एका बसके खातीर तांकां वचचें पडलें आनी अनमोड घाटाचेर जेन्ना ते परतीचो प्रवास करता आसतना पाविल्ले तेन्ना अनमोड घाटाचेर तांकां एक लघवी करपा खातीर मुतपा खातीर विश्रांती घेवची पडली. तेन्नाच काळखान तांकां तेन्ना मोबायल जेन्ना तांचो सकयल पडलो तेन्ना मोबायल उखलता आसतना खंयच्या तरी जिवाण्यान तांकां दंश केल्ल्याची बातमी ताच्या इश्टान जो ताच्या वांगडा बरोबर आशिल्लो अशें म्हणटा की सुशांत जो ताचो इश्ट आसतालो तो सदांच ताच्या वांगडाच आसतालो. खंयचें फंक्शन आसूं खंयची पॉलिटिकल बसका आसूं सदैव ताच्या वांगडा आसपी हो इश्ट ताची आनी ही केतन भाटीकराची निमणी भेट आसतली हें कदाचित तांकां खबरूय नाशिल्लें आनी ती शेवटची घटका अनमोड घाटाचेर अशी घडली आनी हो काळान तांचो घात घेतलो आनी एक जे दंश तांकां जालो जिवाण्या कडल्यान आनी विशबाधा जाली ताच्या कडल्यान तांकां एक सादारण 2 ते 3 वरां भितूनच मरण आयलें. मोल्या हांगासर येवपा खातीर एम्बुलन्स भायर सरिल्ली. सुशांत हो जो मित्र आसा ताणें तेज्या डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या भावाक फोन लायलो की कशेंय करून तुमी बेगिनांतल्या बेगीन एम्बुलन्स उपलब्ध करून दिया म्हणून. मात्र तरी आसतना जेन्ना धारबांदोडा हांगासर तांकां हेल्थ सेंटरान जेन्ना दाखल केले तेन्ना दोतोरांनी तांकां मृत आशिल्ल्याचें घोशीत केलें. अशी एक दुखेस्त घटना आयज फोंड्या म्हालात घडली आनी कोणाक विश्वास बसचो ना अशी ही सद्या गजाल आयज पुराय गोंयांत पसरिल्ली आसा. जर आमी पळयत जाल्यार डॉक्टर केतन भाटीकर हांचो कार्यकाळ सदैव ते निस्वार्थीपणान लोकांक काम करताले. एक सपन तांचें आशिल्लें की गोंयच्या राजकारणांत एक नेता फुडारी म्हणून ते फुडें सरतले म्हणून. मात्र तांचें हें स्वप्न खंय तरी अधुरें उरलें. मात्र ताच्या समर्थकांनी व्हडा संख्येन हांगासर हाजेरी लायिल्ली आसा. तांचे हे निमणे संस्कार जावपाचे आसा त्या खातीर तांचें पार्थीव शरीर सद्या भायर काडिल्लें आसा तांच्या निवासस्थाना वयल्यान. मात्र ही जी गर्दी तांच्या निमणे दर्शना खातीर आमी पळोवपाक शकता. व्हडा संख्येन लोक हांगासर जमिल्ले आसा. हीच पोच पावती दिवपाक ज्या निस्वार्थीपणान डॉक्टर केतन भाटीकर ह्या लोकांक पावलो आनी त्याच आपुलकायेन सद्या हे लोक हांगासर जमिल्ले आसा आनी ही तांकां पोच पावती आसा तांच्या कडल्यान तांच्या समर्थकांची तांच्या बऱ्या मागप्यांची. आनी एक खंयचोय आमदार किंवा एक राजकारणी ज्या प्रकारे ह्या संवसाराक सोडून गेल्या उपरांत जी गर्दी जाता त्या प्रकारे गर्दी एका सामान्य समाज वावुरप्याक जाल्ली हांगासर दिश्टी पडटा आनी हातूंतल्यानूच तांच्या समर्थकांची ही तांकां पोच पावती जे तेंचें कार्य आशिल्लें त्या प्रती हांगासर दिश्टी पडटा. फाटले 2022च्या विधानसभेच्या वेंचणुकीच्या वेळार डॉक्टर केतन भाटीकार लागीं आमदार जावपाकूच पाविल्ले कांय अवघ्या 70 मतांच्या फरकान एका जे खडेगात फुडारी आसा राजकारणी रवी नायक हांकां ते लागीं हारोवपाक तेकिल्ले आसतनाच तांचो पराभव जालो. मात्र तांचे 2 आतां पोट वेंचणूक जेन्ना ही 2026ची लागीं पावली ती सुद्दां तांच्या हातांतल्यान निसटली
ती रद्द जाली. मात्र तरी आसतना ताणें हार मानली ना. लोकां प्रती लोकांक मदत करपाची जी सद्भावना आशिल्ली ती ताणें कायम दवरिल्ली. ताकाच लागून लोकां प्रती तांचो मोग असोच कायम उरलो. आनी जरी ते आयज संवसारांत हयात ना तरी हे तेंचें कार्य कायम लोकांच्या लक्षांत रावतले अशें आसा. आनी त्याच खातीर जेन्ना एक असो खडेगाद समाजा प्रती वावुरपी एक नेतृत्व जेन्ना ह्या संवसारांतल्यान अंतरता तेन्ना तो एक लोकां खातीर एक बरी देख फाटीं सोडून वता. आयज तांची उणीव ह्या सगळ्या समर्थकां मदीं निश्चित तांकां जाणवतली, कारण की तेचें कार्य समाजा प्रती केल्ले कौतुकास्पद आशिल्ले. निस्वार्थीपणाची ताची भावना ह्या कार्यान दिसताली. सदैव तो लोकांक पावतालो अशें लोक सांगतात. ह्या सबंद ताच्या एक एक लोकांनी उक्तायल्ल्या गजालींतल्यान सद्या दिसून येता की एक बरो नेतृत्व फोंड्यांतलो आयज संवसारांतल्यान अंतरिल्लो आसा. एक अशा तरेची उर्बा सतत सामान्य लोकां प्रती किंवा समाजा प्रती वावुरपाची एक निश्ठा ताच्यात जी आशिल्ली ती घडये अशी परत कोणा मदीं निर्माण जावप ही खूब एक व्हडविकाय आसा. कारण की अशा तरेचे खुपूच क्वचित लोक आसता जे फुडें सरून समाज कार्याच्या प्रती आपलो हातभार लायता. आनी अशा तरेचे हे नेतृत्व डॉक्टर केतन भाटीकर हाणें आपल्या जिवितांतल्यान लोकांक सेवा ओंपली. आनी ह्याच सेवे खातीर ह्या सत्कर्मा खातीर लोक तांची याद काडटले आनी सदैव ते लोकांच्या यादीत उरतले. आयज तांची ही देख ताणें केल्ल्या कामाची सदैव तांच्या घराण्याचो सुद्दां ते मान राखून आयज तांच्या समर्थकांनी हे दाखोवन दिलेलें आसा की डॉक्टर केतन भाटीकराच्या प्रती तांचो मोग कितलो आशिल्लो. आनी घडये ते आमदार सुद्दां जाल्ले जाल्यार आयज तांकां कितलो आनंद जावपाचो अशा प्रकारची भावना आयज ताचे समर्थक उक्तावपाक लागला. राजेश वेरेकार जे काँग्रेसीचे फुडारी म्हणजे लागीं लागीं तांकांच काँग्रेसीची तिकेट मेळटली अशें आशिल्ले. मात्र तरी आसतना डॉक्टर केतन भाटीकाराक जरी काँग्रेसीची तिकेट मेळ्ळी तरी राजेश वेरेकार खंयच नाराज जाले ना. अशी डॉक्टर केतन भाटीकर हांची खाती म्हणजे जे आपले इश्ट आसूं किंवा आपले वैरी आसूं आपले प्रतिस्पर्धी आसूं सदैव सगळ्यांची मनां जिखप अशी तांची खासियत आशिल्ली. आनी त्याच खातीर तांचे हे गूण जे आसा ते परत एकदां खंयच्या एका मनशा मदीं येवप किंवा अशें नेतृत्व घडप हे खूब कठीण आसा. आनी क्वचित अशा तरेचे नेतृत्व किंवा अशे फुडारी जल्माक येता आनी अशा समाजांतल्यान ते हरपून वचप म्हटल्यार एक खरेंच शोकांतिका आसा. सद्या तांचे पार्थीव शरीर जरी तांच्या निवासस्थाना वयल्यान भायर काडले तरी आसतना ही जी संख्या व्हडा संख्येन लोकांची उसळून आयिल्ली आसा ताच्या वयल्यान दिसून येता की तांच्या प्रती जो आदर मोग किंवा तांकां जे डॉक्टर केतन भाटीकर घडोघडी तांच्या समस्येक पाविल्ले ताची पोच पावती दिवपा खातीर आयज ते जमिल्ले आसा. असो प्रेम व्यक्त करता आसतना क्वचित खंयच्या राजकारण्याक असो मोग मेळटा तसोच त्याच प्रकारचो आनी त्याच्या परस चड मोग प्रेम आनी जिवाळकी ह्या लोकांतल्यान दिश्टी पडटा डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या प्रती. अकस्मात ही एक दुखेस्त घटना आयज शुक्रारा दिसा घडली जेन्ना ते बेरेस्तारा सांजेच्या 5 सुमार एका बसकेक वयता धारवाड म्हणून सांगून गेले आनी ताच्या उपरांत ते घरा परतलेच ना. तेन्ना तांच्या घरांतल्यांचेर कितें स्थिती तांचेर पसरला आसुये हाचो अंदाज मांडप सुद्दां चिंतपाक सुद्दां खूब काळीज भरून येता. अशा तरेची ही घटना खूब दुखेस्त आनी शोकांतिका सद्या फोंड्या म्हालांत पसरिल्ली आसा. ताचे सदांच ताच्या वांगडा आसपी इश्ट सुशांत म्हणटा तोय ताच्या वांगडाच गेल्लो. मात्र वाटेर परतीच्या वाटेर अनमोड घाटाचेर जेन्ना तांकां लघवी जाली मुतपाक जालें तेन्ना तांकां गाडी थांबोवची पडली आनी
होच तो काळ आशिल्लो ज्या वेळार तांकां एका जिवाण्यान दंश केलो आनी हेच निमित्त थारले डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां ह्या संवसारांतल्यान निरोप घेवपाचे. ह्या जिवाण्याच्या दंशा उपरांत सादारण 3 वरांनीच तांकां तांची परिस्थिती एकदम हाता भायर गेली आनी जेन्ना तांकां धारबांदोड्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत दाखल केले तेन्ना दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. ह्या गर्देंतल्यान आमी पळोवपाक शकता व्हडा संख्येन लोक तांचें निमणें दर्शन घेवपा खातीर थंय हाजेरी लायिल्ले आसात. व्हडा संख्येन गर्दी उसळून आयिल्ली आसा. जशा एका राजकारण्याक निरोप दिवपा खातीर अंतीम निरोप दिवपा खातीर जशी गर्दी उसळून येता त्याच प्रकारची ही गर्दी एक खडेगाद समाजांत वावुरपी समाज वावुरपी एक बरो कार्यकर्तो लोकांची मनां काळजां जिखपी असो हो गडी आयज तांच्या मदीं ना जाल्ल्या कारणांत एक शोकांतिका ह्या ताच्या समर्थकां मदीं स्पश्ट दिसून येता. आयज कितलेशेच ताचे इश्ट ताचे सोयरे ताचे शेजारी ताचे बरें मागपी ताचे समर्थक आयज व्हडा संख्येन ताका निमणो निरोप दिवपा खातीर आयज जमिल्ले आसा. प्रत्येक लोकांच्या मुखामळाचेर ह्या गर्देंतल्यान आमकां एक भावना दाटून आयिल्ली दिश्टी पडटा. दुख्ख तांच्या चेहऱ्यांचेर झळकतना ह्या गर्देंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. कितल्याशाच लोकांक ही खबर आजून सत्य आसा काय ना हेच मनोवपाकूच तांकां कठीण जालेलें आसा. अशा तरेची स्थिती आयज फोंड्या म्हालात ही उप्राशिल्ली आसा. सबंद गोंय फोंड्या अंत्रूज म्हाल आयज डॉक्टर केतन भाटीकार हांकां निमणो निरोप दिवपा खातीर तांचे हे पार्थीव शरिराक एक निमणो निरोप दिवच्या खातीर एक दाट भावना तांच्या मुखामळाचेर उप्राशिल्ली आसा. गोमंतक टीव्हीचेर हे थेट प्रसारण आमी पळयतात. डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या निमणे संस्काराचे हे निमणे कांय खीण जांकां निरोप दिवपा खातीर भोवसंख्येन लोकांची गर्दी उसळिल्ली आसा. हेच ते लोक जांची मनां डॉक्टर केतन भाटीकर हाणें जिखली. निस्वार्थीपणान सेवा केल्ल्या कार्याची ताका पोच पावती ह्या लोकां कडल्यान आदरांजली तशेंच बऱ्या आशिर्वादांतल्यान मेळटा. एक सपन नेता जावपाचें आमदार जावपाचें डॉक्टर केतन भाटीकारा पासून हरपले. 2022 विधानसभा वेंचणुकेंत लागीं जैत मेळटा तांचो पराभव जाल्लो एका खडेगाद राजकारणी रवी नायक हांच्या कडल्यान. दुसऱ्या खेपे पोटवेंचणूक आयली तेन्ना सुद्दां तांकां जो प्रतिसाद मेळटालो निश्चित तांची जैत जातली अशे लोक उलोवन दाखयताले. मात्र तांची जीत हार जाव वा ना जाव मात्र खंय तरी आयज हो जर तांचेर उसळून आयिल्लो मोग जर पळयत लोकां मदीं जाल्यार निश्चित तांची ही जैतूच अशें मानले जाल्यार हरकत ना. कारण की ज्या प्रमाणे आपले आयुश्य आपली सेवा ताणें ह्या लोकां खातीर ओंपली ताचो हो मोबदलो म्हणून लोक तांच्या भेटी खातीर निमणें दर्शन तांचें घेवपा खातीर आयिल्ले आसा. ताचे समर्थक आयज तांचे भावना भरून आयिल्ली आसा. एक दुख्ख आनी शोकांतिका आयज ह्या पुराय फोंड्या म्हालांत अंत्रुजांत निर्माण जाल्ली आसा. फुलांनी सजयल्ली ही गाडी रेस्ट इन पीस बोर्ड अशा तरेचे हे वातावरण फोंड्या म्हालांत उप्रासतले अशें कोणाक दिसोंक नाशिल्लें. आनी तेय बी असो समाज वावुरपी जो लोकसेवे खातीर ताणें आपले सदैव जिवितांत लोकांच्या सेवे खातीर तो वावुरलो. आयज तेच नेतृत्व हयात ना म्हणून
हे खरें मानप किंवा हे सत मानप तांकां सद्या कठीण जालेलें आसा. फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिर ह्या आवारांत सद्या तांचें पार्थीव शरीर पाविल्लें आसा. फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरांत तांचें पार्थीव शरीर हांगासर हाडिल्लें आसा. कलाकारां प्रती सुद्दां तांचो बरोच मोग आशिल्लो. कितलेशेच उपक्रम किंवा स्पर्धेत ते वांटेकार जावन जे कलाकार आसात फोंड्याचे त्यांची उर्बा वाडयताले. ताकाच लागून ह्या फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत खुबश्यो तांच्यो यादी आसतल्यो लोकां मदीं. ताकाच लागून जेन्ना तांचें हें पार्थीव शरीर परत एकदा फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरा कडेन हाडिल्लें आसा तेन्ना लोकां मदीं तांची जी यादी आसा किंवा ह्या एक कलेच्या आवारांत तेंचें हें पार्थीव शरीर आसा तेन्ना निश्चित जेंच्यो यादी ह्या सभागृहांत तांच्या बरोबर आशिल्ल्यो त्यो निश्चित ताज्यो जाल्यो आसतल्यो आनी तांकां परतून एकदां त्यो याद येवपाक लागले आसतल्यो. अशा तरेचें भावूक वातावरण सद्या फोंड्या म्हालांत पसरिल्लें आसा. आमी जर कांय मनीस जोडटले किंवा कांय फ्रेंडाचो ग्रूप तयार करतले म्हटल्यार कितले कठीण हें आसता चार चौगां कडेन इश्टागत करप. मात्र समाज कल्याणा खातीर कितलेशेच कार्यकर्ते जोडप हें खूब आनी कितले कठीण आसूं येता आनी हें कार्य निश्चित बऱ्या भशेन पार पाडपी असो हो नेतृत्ववान एक बरो नायक फोंड्याचो डॉक्टर केतन भाटीकर आयज संवसाराक अंतरलो. ताका लागून तांचो हो उणाव निश्चित जाणवपाक लागला. आमी म्हणटा की मनीस गेलो की ताची किंमत कळटा. खऱ्यांनीच डॉक्टर केतन भाटीकर हे जेन्ना आतां संवसाराक अंतरिल्ले आसा तेन्ना खरेंच तेंच्या ह्या कार्याची तांच्या सेवेची किंमत जी आशिल्ली ती आतां मोलात मेजूं येना. अशा तरेचे तेंचें कार्य आशिल्लें आनी ताकाच लागून लोकां प्रती एक भावना दाटून आयिल्ली आसा. एक दुख्ख तेंच्या मदीं निर्माण जालेलें आसा. अशा तरेचे हे निमणे संस्काराचे खीण गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी दर्शकां मेरेन पावयता. आनी हें सांगता आसतना सुद्दां खूब दुख्ख भोगता की एक असो समाज वावुरपी जो सतत फोंडेकारां खातीर तशेंच गोंयच्या लोकां खातीर वावुरलो. कोवीड वेळार ताणें लोकांच्या भलायके खातीर सदैव सेवे खातीर तो तत्पर आशिल्लो. अशा एका नेतृत्ववान मनशाचो असो निरोप समाजांतल्यान जावप म्हटल्यार एक शोकांतिकाच आसा आनी दुखेस्त गजाल आसा. हें सांगतनाय खूब दुख्ख भोगता की अशा तरेचो एक गुणी समाज वावुरपी संवसारांतल्यान अंतरता तेन्ना ह्या ताच्या कार्यकर्त्यांक ताच्या बऱ्या मागपाक आनी तेंच्या इश्टांक आयज पोरकेपणाची जाणीव जावपाक लागला. आयज खरेंच डॉक्टर केतन भाटीकर ह्या हयात किंवा ह्या संवसारांत ना. हे मानप सुद्दां खूब तांकां कठीण जालेलें आसा. फोंड्याचे राजीव गांधी कला मंदिर हांगासर तांचें पार्थीव शरीर जेन्ना पाविल्लें आसा तेन्ना फोंड्यांतले किंवा अंत्रूज म्हालांतले जे कलाकार आसा, अंत्रूज म्हालाक कलाकारांची खाण म्हणून वळखले वता, त्या कलाकारांची कितलीशीच भावना डॉक्टर केतन भाटीकरा कडेन जोडिल्ली आसतली आनी घडये आसाय बी. कारण की ह्याच हांगासरूच डॉक्टर केतन भाटीकर जेन्ना येताले राजीव गांधी कला मंदिरांत तेन्ना तांची इश्टागत कलाकारां प्रती आशिल्ली सदैव आमकां दिसताली. भरभरून ताचेर तरणाटे मोग करताले. सदैव ताच्या फाटीं कितलेशेच तरणाटे उबे रावताले. तो मागीर खंयचोय खेळ आसूं, स्पोर्ट्साचें माध्यम आसूं किंवा कलेचें क्षेत्र आसूं, अशे कितलेशेच माध्यमांतल्यान लोक भुरगे तरणाटे ताचे कडेन जोडिल्ले आशिल्ले. आनी मनीस जोडपाची कला त्याच मनशा कडेन अवगत आसता जाचे कडेन मनीसपण आसता. आनी खरेंच आयज एक असो मनीस जोडपी एक बरो
समाज कार्यकर्तो आयज संवसारांतल्यान अंतरिल्लो आसा. ताका लागून एक खरेंच एक समाजा खातीर लुकसाणाची भावना अशी फोंड्यांत निर्माण जालेली आसा आनी हे प्रत्येकाक दिसप साहजीक आसा. कारण डॉक्टर केतन भाटीकार हांचें कार्य तशें आशिल्लें बी की तें निस्वार्थीपणान कोणाकूय पावतालें. ताकाच लागून आयज आमी सकाळच्यान पळयलें कशा तरेन राजकारणी आसूं, तेचे विरोधक आसूं, तेचे इश्ट आसूं किंवा दुस्मान लेगीत, प्रत्येकाक ही जाणीव आयज जाल्ली आसा की डॉक्टर केतन भाटीकाराचें काम अमूल्य आशिल्लें. खंयच्याच मोलात त्याच्या कार्याची आमी तुलना करपाक शकना अशें तांचें हें कार्य आयज प्रत्येक गोंयकार तांकां जाणवता आसतलें. आनी हें तेंचें कार्य निश्चित फोंडेकारांक जेंका जेंका डॉक्टर केतन भाटीकार पावला तांच्या ते यादीत आनी मतींत उरतले हातूंत कांयच दुबाव ना. बेरेस्तारा जे 5 सुमार एका बसकेक एका मिटिंगेक वयता म्हणून भायर सरले, कोणाक अंदाज सुद्दां नाशिल्लो की अशा तरेची दुर्दैवी घटना घडूं येता. एक बरो खडेगात जो स्वता दोतोर आसा, लोकांची भलायकेची काळजी घेता, आयज तेचीच भलायकी अकस्मात आयज अशी हयात उरची ना. ताका लागून आयज खरेंच एक बरो कार्यकर्तो, फुडारी आनी समाज सेवक संवसाराक अंतरिल्ल्या कारणात हे एक व्हड लुकसाण आयज फोंड्या म्हालात आयज निश्चित चालू आसुये अशें लोकांक जर दिसलें जाल्यार हातूंत कांयच दुबाव ना आनी हरकत ना. कारण की डॉक्टर केतन भाटीकाराचें कार्य आशिल्लें बी तशें घडये ताच्या जिवितांत हो राजयोग नाशिल्लोच काय अशें म्हटलें जाल्यार एक दुख्ख भोगता की सदांच जो लोकांच्या सेवे खातीर वावुरलो ताचें सपन खंय तरी पुराय जावपाक पावपाक जाय आशिल्लें अशें लोकांक दिसता, ताच्या घरच्यांकूय दिसता आसतलें. आनी केदी व्हडली शोकांतिका तांच्या घरच्यांच्या मुखार उप्रासली आसुये अशें जर चिंतपाक गेलें जाल्यार खरेंच मन भरून येता. आनी शोकांतिका ही जर पळयली आयज फोंड्यांतली जाल्यार खूब दुख्ख दिसता आनी खूब वायटूय दिसता. कारण की अशा तरेचें व्यक्तिमत्व निर्माण जावपूच म्हटल्यारूच कितलें व्हड आसता. कारण की समाजाचें काम करप खूब सोंपें न्हय. दीस रात समाजांतल्या प्रत्येक घटकां कडेन एकजूट रावन लोकांक एकठांय दवरप हें एक व्हड काम. फोंडेची म्हाका दिसता फुडल्या भावी पिढी ताची आतुरतेन वाट पळयताली की गोंयचो एक प्रतिनिधी फोंडे मतदारसंघाची करतलो अशी लोकांक आशा आशिल्ली ताची. बरें काम करपी, निवळ काम करपी आनी समाज कार्य करतना केन्नाच कोणा कडेन हो मनीस त्या पार्टीचो वा ह्या पार्टीचो असो ताणें केन्नाच हें केलें ना. सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वचपी अशें व्यक्तिमत्व. आनी आज जो लोकांची पळय जी गर्दी दिसता ताजे वयल्यान कळटा सगळे समाजाचे लोक आज हांगा आयिल्ले आसा ताच्या निमाणे दर्शना खातीर. ताजे वयल्यान सिद्ध जाता की लोकांची ताका बरोच तेंको आशिल्लो. आनी अशे लोक जे राजकीय हाजेर सुद्दां केन्ना आमकां दिसनाशिल्ले ते सुद्दां मनीस सारके वेवस्थीत सगळ्या कम्युनिटीचे जावं ती कॅथलीक जावं ती मुस्लीम जावं ती हिंदू सगळे लोक आज ताजें अंतीम दर्शन घेवपा खातीर आतुरतेन वाट पळयता. थोड्यांक पळोवपाक मेळना इतली गर्दी जाता. आनी राजकारण करतना ताणी पार्टी लेवलाचेर तरी आसले आमी खंयचे दुसऱ्या पार्टीचे आसले किंवा आमी ताजे ताजे केन्ना भेदभाव केन्ना केलो ना. सगळे लोकांक एकठांय घेवन असो वचपी आनी खंयच्याय टायमार उलो मारता तेन्ना धांवून येवपी अशी तेजी मेन. कोरोना टायमार ताणें केल्लें कार्य लोकां दोळ्या मुखार आसा आनी त्या कार्याक लागून आज लोकांची ही जी उपस्थिती ताजी पावती ताका दिता त्या कार्याची. खरें म्हटल्यार आज ही ताजी विक्टरी. आज तो जिखलो. जे आमदार हे ते स्वप्न जालें अपुरें उरलें जाल्यार आयचो येदो अखंड असो जनसमुदाय पळय जाल्यार सादारण असो तो आमदार अशा पद्दतीची अशी ताका लोकांनी पावती दिल्ली आसा. ताच्या आत्म्याक शांती मेळो इतलें ताणें कार्य केलां. ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पचोवपाची शक्त दिवं अशें देवा कडेन मागणी करता. आनी आयच्या ह्या म्हजी भावपूर्ण अशी श्रद्धांजली हांव ताका आर्ग मना काळजासान एक बारीकसो कलाकार हे त्या मना काळजासान ही आर्ग ताका ओंपता. जशें आमी म्हटलें त्याच प्रकारे प्रत्येक आर्टिस्ट कलाकार आयज डॉक्टर केतन भाटीकार हांची स्तुती करता आसतना दिश्टी पडटा. खंयचोच भेदभाव करिनासतना जे ताणें कार्य राबयलें आपल्या जिवितांत
ताकाच लागून ही पोच पावती प्रत्येक समाजांतल्या फोंड्या वाठारांतल्या प्रत्येक मनशा कडल्यान ताका मेळटा. खंयचोच भेदभाव करिनासतना आयज प्रत्येक धर्माचे लोक आयज एकठांय जालेले आसा ताका एक निमणो निरोप दिवपा खातीर. आनी फोंड्याच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत ह्या आवारांत तांचें पार्थीव शरीर पाविल्लें आसा. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हे थेट लायव्ह प्रसारण आमी तुमच्या मुखार दाखयता. एक बरो कार्यकर्तो समाजांतलो संवसाराक अंतरलो आनी ताका निरोप दिवपा खातीर हो एक सामकी लोकांची एक गर्दी आयज जमिल्ली आसा. हीच तांकां पोच पावती ताच्या कार्याची. सकाळच्यान ताच्या निवासस्थानाचेर आनी आयज आतां ताका हे निमणें दर्शन ताचें घेवपा खातीर लोक आजुनूय गर्दी करीत आसा आनी ही गर्दी कमी जाल्ली ना. जरी आसतना गर्दी वाडत आसा तरी आसतना गर्देचें नियंत्रण आनी गर्देचें भान दवरून लोक संयम पाळून हांगासर आसा. कसलीच धक्काबुक्की तांच्या निवासस्थानाचेर जाली ना किंवा खंयचोच विपरीत गर्देचो परिणाम थंय जालो ना. अशा तरेचो हो जनसमुदाय आज लोटून आयिल्लो आसा. डॉक्टर केतन भाटीकर हांकां निमणो निरोप दिवपा खातीर राजीव गांधी कला मंदिराच्या आवारांत तांचें पार्थीव शरीर पाविल्लें आसा. फुलांनी सजयल्ल्या गाडयेचेर तांचें पार्थीव शरीर दवरिल्लें आसा. जाणटे नेणटे बायलां ल्हान व्हड सगळे आयज जमल्यात. पडणारी मुले तसं तो एक रपडणारो कार्यकर्तो. त्याचा जात लागनासली, वर्ग लागनासलो, मोठो लागनासलो, ल्हान लागनासलो, कोणी अडचणीत सापडलो तिथं जाऊन वतालो. आणि सीएमा पासून सगळ्याकडे तो बेधडक वतालो आणि आग्रहान भूमिका मांडटालो आणि ती कामां करून घेतालो. आतां तो गेला आनी समाजाक जे सर्वसामान्य लोक आसा तांकां काय तरी मातशें नुकसान जातलें. हय साहजिकच न्ही. तो एक आधारवड आशिल्लो बारीक समाजाक. एक आधारवड आशिल्लो. कोण दुयेंत पडलो, कोण आनी कितें जालें तो वतालो. आतां आमचे हांगाचें हॉस्पिटल सुदारचें म्हणून तो एक सारको धडपडलो, तळमळ्ळो. एक सारको सीएमाच्या फाटीक लागतालो, आमचो राणीच्या फाटीक लागतालो. आणि ते एकदांचे बरें जावचें हॉस्पिटल म्हणून ताची तळमळ आशिल्ली. आतां तो काँग्रेस पक्षान तो गेल्लो आनी तेन्नाच्यान पयलींच्यान तो तळमळ लागलेले आयडी हॉस्पिटल सारकें करची म्हणून. तुका दिसता की काँग्रेस पक्षान आतां तेजो जी अर्दवट उरलें ती कामां ती पूर्ण करची खातीर लढो बी दिवचो. हाचे उलट हांव म्हणेन काँग्रेस पक्षान करचे परस आमचें जें सरकार आसा न्ही ताणें ताची तळमळ लक्षांत घेवन जी कामां करची म्हणून ताणें आग्रो धरिल्लो ती पूर्ण करची. आनी ताका खरी श्रद्धांजली. हां ती श्रद्धांजली म्हणजे कितें तर लोकांक जें जाय तें मेळून दिवपाची जी धडपड ताणें केली ती धडपड लक्षांत घेवन सरकारान ती पूर्ण करप. शेवटी सरकार हें लोकां खातीर न्ही. हय आयज जाणटे नेणटे तांच्या कार्या बद्दल भरभरून उलयतात. आमी जशें म्हणटा हेल्थाच्या प्रती किंवा भलायके प्रती डॉक्टर केतन भाटीकार सदांच जागृत रावताले किंवा एक अवेरनेस म्हणजे आयडी हॉस्पिटला खातीर जावं सदैव लोकांच्या भलायके खातीर तांची एक तळमळ सदांच तांच्या कार्यांतल्यान दिसून येताली. आनी तेकाच लागून आयज हे जे लोक उलयतात आनी तांची याद काडटात त्या यादींतल्यान तांकां दिसता आसुये की हो नेता जर आमचो जाल्लो जाल्यार घडये आयज फोंड्याचे हीत आनी फोंडेकारांच्या हितार्थ तो वावुरपाचो. अशा तरेची तांची कारकिर्द आयज खंय तरी आमकां एक ते ह्या संवसारांत नाशिल्ल्या कारणांत आयज तांची उणीव भासता अशें तांकां दिसता आसुये.
तांची फामील, तांचे इश्ट, तांचे समर्थक, तांचे बरे मागपी सामकेच भावूक जालेले आसा. शब्दान आपली व्यथा कशी प्रकट करूं अशी स्थिती तांची सध्या थंय निर्माण जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. मन स्तब्ध करपी अशें वातावरण आयज फोंड्या म्हालांत उप्राशिल्लें आसा. असंख्य फोंडेकारांची एक उर्जा कशें ते तांकां वावुरताले सदैव प्रत्येक समाज कार्यात किंवा हेर कार्यात जनसेवेत ते शामील जावन लोकांक अडी अडचणीक पावताले. अशें व्यक्तिमत्व गेल्ल्या कारणात एक बरो फुडारी आपल्या पासून हरपलो हांचे एक व्हड नुकसाण कशें तांकां आतां दिसपाक लागिल्लें आसा. आनी डॉक्टर केतन भाटीकार हांचें मोल आयज तांकां जाणवपाक लागिल्लें आसा. थोडे लोक हांगा रावल्ले आसा आनी तेजें दर्शन घेता. अखेरचें दर्शन हे घेवपा खातीर मोठ्या प्रमाणात हांगा गर्दी जाल्ली. घरा कडेन तेज्या जवळ कितलीशीच गर्दी आसलेली, पूण ते लोकांक हांगा राजू कला मंदिरांत दवरले आनी येतना जेन्ना स्मशानभुमी ताका व्हरताले ते सायडीच्यान ताका हांगा राजू कला मंदिरा कडेन लोकांक दर्शन दिवपा खातीर रावले. जवळ जवळ आतां एक वर जाल्लें आहा. राजू कला मंदिरा कडेन जे लोक आसले ते तेंचे अजून दर्शन कमी जायना, अजून भरपूर लोक उरले आनी बेगीन त्या स्मशानभुमी व्हरोन अंत्यसंस्कार करपाचे पळयता की हे जे तेजो प्रेम आशिल्लें जनतेचेर आनी जनतेन ताका कौल दिला पळय आयज जनसेवा तेणी केल्ली तेजी आयज पावती तेजी खरी पावती दिल्ली आसा. पूण लोकांचें म्हणणें आसा तो ID हॉस्पिटला खातीर मोठ्या प्रमाणान हांगा सरकारा कडेन झगडटालो आनी तें ID हॉस्पिटल पूर्ण कर म्हणटाले. पूण लोकांनी आतां हें केलां की सरकारान तें हॉस्पिटल पूर्ण करचें आनी ताका खरी श्रद्धांजली दिवची अशें तेंचे लोकांची म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. जशें की आमच्या रिपोर्टरान सांगलें की ID हॉस्पिटला खातीर वावुरले, त्याच बरोबर प्रत्येक फोंडेकारांच्या तशेंच गोंयकारांच्या भलायके विशीं तांकां एक हुस्को आसतालो. तांचें आयज सपन तेन्नाच पूर्ण जातलें की जेन्ना ID हॉस्पिटल परतून एकदां बरें चलपाक लागतले, सगळ्यो सुविधा ID हॉस्पिटलांत मेळटल्यो. अशा तरेचो वावर भलायके प्रती सदैव डॉक्टर केतन भाटीकाराचो आशिल्लो आनी ज्या प्रकारे तांचें कार्य आशिल्लें आयज ते ह्या संवसारांत नाशिल्ल्या कारणान तांची किंमत, तांचें मोल कितें आशिल्लें हें लोकां प्रती जाणवपाक लागिल्लें आसा लोकां मदीं. ताका लागून अशा तरेचें जें कार्य कौतुकास्पद, खंयचेच भेदभाव दवरिनासतना सातत्यान ते वावुरले डॉक्टर केतन भाटीकर. आतां कांय वेळा भितरूनच तांचे निमणे संस्कार जावपाचे आसा. राजीव गांधी कला मंदिर हांगासर त्या वाठारांत तांचें पार्थीव शरीर हांगासर दवरिल्लें आसा. डॉक्टर केतन भाटीकर हांची बरोबर मुलाखत म्हाजी दोनूच फावट जाल्ली. एकदां म्हणजे कांपल हांगासर पर्पल फेस्टाच्या वेळार आनी दुसरें म्हणजे गोमंतकान राजीव गांधी कला मंदिरानूच घुमट स्पर्धेचें आयोजन केल्लें आनी त्या वेळार डॉक्टर केतन भाटीकर थंय आशिल्ले. जेन्ना ही स्पर्धा सोंपली तेन्ना माचयेचेर आमचे गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आनी त्याच बरोबर म्हाज्या वांगडा फाटल्या सायडीक आशिल्ले डॉक्टर केतन भाटीकर हांवें केल्ल्या सुत्रसंचालनाची त्या वेळार तोखणाय केली. तांचे शब्द म्हाका अजुनूय याद जाता. ते म्हणजे राजीव गांधी कला मंदिरांतले. तांच्यांनी म्हटलें तूं हें सुत्रसंचालन खूब बरें केलें, मात्र तुजो आवाज खूब स्लो आशिल्लो. आयज तांच्याच ह्या निमण्या निरोपा वेळार जेन्ना हांव तांचें हे सद्या एंकरींग करता तेन्ना म्हाका खूब दूख आनी वायट दिसता की तांची उतरां आयज म्हाका याद येवपाक लागिल्ली आसा. आनी अशा तरेन जे लोकां प्रती तांची लोकांच्या अडी अडचणीक पावपाची तांची जी वृत्ती आशिल्ली ती सदैव लोकांच्या यादीत उरतली आनी सदैव एक नेतृत्व अशा तरेचे घडले फोंड्या म्हालांत जे निस्वार्थी आनी खंयचोच भेदभाव करिनासतना लोकां खातीर वावुरले. ताका लागून एक खरेंच एक लॉस कशें फोंडेकारांक आयज जालेलें आसा. कारण अशा तरेचे व्यक्तिमत्व जन्माक येवप म्हणजे खूब रेरूच आसता जे समाजा खातीर आपले जिवीत ओंपता. खंयची स्पर्धा किंवा हार जीत हाच्या पलीकडे वचून ते आपले कार्य जे आसा ते समाजा खातीर करता अशे क्वचित कांय लोक आमकां समाजात आढळतात. अशाच तरेचे एक व्यक्तिमत्व डॉक्टर केतन भाटीकर आशिल्ले. तांची ही निमणी यात्रा अंत्यसंस्कारा खातीर
कांय खिणचित्रां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन लायव्ह प्रसारीत केली आनी तुमी ज्या तरेन आज मेरेन गोमंतक टीव्हीक बरो प्रसिद्ध दिलो आमच्या बातम्यांक आमच्या अपडेट्सांक अशाच तरेचे आमी बातम्यो तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर सातत्यान एक्टीव आसता. त्याच प्रकारे आयज सकाळच्यान डॉक्टर केतन भाटीकर संवसाराक अंतरल्या उपरांत तांचे आतां मेरेनचे जे तांचो निमणें दर्शन आनी निमणे संस्कार जाय मेरेनची जी कितें तांची यात्रा आसा ती गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी लायव्ह तुमच्या मेरेन पावोवपाचो यत्न करता. ताका लागून तुमी तसोच आमकां प्रतिसाद दिलो. तुमी तुमचो मोग ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान केतन भाटीकारा मदीं तुमी पावयलो. प्रत्येकाची एक भावना आशिल्ली की जो मनीस समाजा खातीर वावुरता समाजा प्रती तो बरें कार्य करता ताका त्याच्या प्रती आदर प्रत्येकाच्या मनांत आसता आनी हो आयज प्रत्येक गोंयकार आयज ह्या माध्यमांतल्यान जो जरी थंय प्रत्यक्षात हजर नासलो तरी तो आयज टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान पळयता. जालेलो केतन भाटीकर हो समाजान ना जालो तेन्ना तुका कितें अशें तेजे बद्दल तेजी प्रतिक्रिया? खरेंच त्याच्या अस्थी जेन्ना तो आशिल्लो तेजी जी जिद्द आशिल्ली तेजे लोकां मदीं तो पावतालो. आयज सकाळच्यान म्हाकाय खुबशे फोन आयल्या. लोकांक तेजो एक पर्सनल टच आशिल्लो. एक खरोच समाजकार्य करपी भुरगो आयज आमच्या मदीं ना. आमकां रातचे 4 सुमार फोन येयलो. आमकां सामको शोक लागलो धक्को लागलो की अशें जावं शकना. हें आयज आतां सुद्दां अशें दिसता की हें खरें न्ही. पूण कितें आसा विधी आमी हें करूंक शकना टाळूंक शकना. तें घडलां. पूण एक खरेंच सांगता की एक समाजकार्य मनीस एक लोकां मदीं पावपी एक बारीक लोकांक मदत करपी बारीकची बारीक गजाल कितेंय जालें जाल्यार आयज खुबशे पोस्टू पळयल्या की खंय मरण आसा खंय कितें आसा जाल्यार डॉक्टर केतन भाटीकाराक फोन करचो आनी तो पावतलो. हेंच लोकांची उतरां आसा. आयज मनीस ना पूण तेजी किर्ती आनी तेगेलें कार्य हें लोकांक उलोवन दाखयलेलें आसा. हे लोकांनी समाजीक सगळे सोशल मिडियाचेर घातलेलें आसा. म्हाका खरेंच शोक आसा की आयज आमच्या मदीं डॉक्टर केतन भाटीकर ना आनी एक खंय ना जाल्यार खंय लोकांच्या ज्या मनांतल्या काळजाचो जो एक मनीस आशिल्लो तो आयज ना. म्हाका एक सांग तेजी जवळ जवळ तो फोंडा आयडी हॉस्पिटला खातीर खुबसो लढो दितालो लोकांक घेवन वयतालो आनी वेगवेगळे प्रतिक्रिया दितालो समाजाक पत्रकार परिशद घेतालो. तेजी ती एक इच्छा पूर्ण आसली की आयडी हॉस्पिटलांची कितें कामां आसा ती पूर्ण जावची. तेन्ना भाजप सरकार आसा तूं भाजप सरकारान आसा आनी खुबशे लोकांचें अशें म्हणणें आसा की भाजप सरकारान ती कामां पूर्ण करची आनी ताका खरीच श्रद्धांजली दिवची. तुजें कितें मत आसा हेजेर? हांवूय कशें आसा लोकांचो जो विचार आसा त्या लोकांच्या विचारान समेतूच आसा. भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे जे सगळे हे आसा तसोच आमचो लाडको डॉक्टर प्रमोद सावंत CM तांकांवूय फोंड्याचे जे लोक आसा तेंचे हें जे स्वप्न आसा जे हें आसा तें पूर्ण करपाक तेवूय खंय ना जाल्यार खंय तेतून लक्ष घातलेलें आसा तेंच्यानी. आज गोंयचो मुख्यमंत्री हांगा आयिल्लो सांतवन करपाक जावन तेजें लोकेचें दर्शन घेवपाक इतले गर्देच्यान ताका क्रॉस जावपाक पडलो. म्हणून ताका पयलीं कांय कळनाशिल्लें की केतन भाटीकर असो कसो आनी कितें. आज तेजें खरें तेणी स्वरूप पळयलें की जनतेचें प्रेम पळयल्यान तेजें तेन्ना तुका दिसता की मुख्यमंत्र्यान हेजी ज्यो अपेक्षा ज्यो आहा त्यो पूर्ण करच्यो. अपेक्षा डॉक्टर आसा डॉक्टरांचें कितें आसा की समाजकार्य वेगळे लोक आसा आनी कांयशे खुबश्यो गजाली आमकां थोडक्यात ह्या फोंड्या राज्यान जेन्ना पोटनिवडणूक आशिल्ली तेन्ना हे नदरेक येयल्ले आसा. हांव दोतोराच्या आनी आमच्या CMच्या माध्यमांतून तेंच्या हेजेतून हें करता की ह्यो ज्यो गजाली ज्यो आयज तेंच्या नदरेक आयिल्ल्यो आसा ह्यो खंय ना जाल्यार खंय परिपूर्ण जातल्यो आनी लोकांक हेचो न्याय मेळटलो. ह्या खातीर तुमी पाठपुराव करतले काय ते फोंडेच्यान एक तुमी मंडळ पाठपुराव करतले. लोकांक जी गरज आसा फोंडेचे ज्या लोकांक जी गरज आसा ते गरज्यो सगल्यो सोयो आमी अवलंबून करतले. सतत म्हाका एक सांग आज आमचो एक समाजाचो जो समाजकार्य करतालो सतत लोकां खातीर वावरतालो एक भुरगां म्हणून ना जालो. तुजें कितें मत आहा हेजेर? बरें काम करपी तो आनी खरेंच ताणें सोशल वर्क काम केल्लें आसा आनी बरें वावरपी कसल्या कामाक धांवन वचपी तो मनीस भुरगो बरो आनी
मातशें जावपा जाय नासलें पूण ताचें जावपा जाय नासलें आमकां खूब वायट दिसलें लोकांकूय खूब वायट दिसलें पूण म्हाका दिसता ताका आत्म्या बरी शांती बरें जावचें तेजी ज्यो इच्छा आसा तो सतत लढा दितालो आयडी हॉस्पिटला हे लोकां खातीर बरें जावचें तेन्ना तेजी इच्छा ह्यो सरकारान पूर्ण करच्यो अशी दिसता तुका पूर्ण करतलो सरकार पूर्ण करूंकूच जाय न्ही तेणें वचन दिल्लें आसा करतलो सरकार पूर्ण करतलो भाई तुका कितें म्हणपाचें आसा केतन बद्दल मेडिकलाच्यान कितें सांगतलो उद्याक धांवतलो कोणें कितें सांगलें ब्लडाक लागून जावं पेशंटाक व्हरपा लागून सदांच तो फुडें सरतालो आनी कोणाक केन्ना ना म्हणून तेणें दुसरें म्हणल्यार तेणें पार्टी खंयच्या पक्षाचो तें पळोवना कळ्ळें आनी खुद्द फोंडेचोय न्ही फोंडे भायल्या पासून तो व्हरतालो हांव आडपयचो इवन तो आडपयच्या लोकांक पासून पावला केन्ना केन्ना कोणा तेन्ना म्हणूं ना ब्लडाक तेन्ना कोणा हें म्हणूं ना अशें म्हणूं ना ओके सर्वसामान्य लोकां खातीर तो झडटालो हय सामको दुसरें मेन म्हणल्यार तो पार्टी पळयनाशिल्लो आनी गरीब आनी मोठे आनी हे पयशेकार हे पळयनाशिल्लो रातचो दीस रात म्हणटा तसो 24/7 अशें म्हणल्यार जाता केन्नाय धांवून येता तेणी स्वता लोकां खातीर एक एम्बुलन्स सुद्दां दवरिल्ली हय एमजीचे एका आसतना तेणें हें दवरलेलें एम्बुलन्स दवरलेली आनी आतां तो पार्टी तेंगेले पार्टीची सोड कितें जालें तें आमकां खबर ना तरी आसतना तो लोकां खातीर वावरतालो आनी लोकां खातीर जेन्ना तो गेलो तेन्ना ताका बरी आत्म्याक शांती मेळची इतलेंच हांव मागता म्हाका एक सांग केतन भाटेकर हो कसो आसलो समाजा खातीर न्हू कशें कितें तेणी कसो कितें वावर आशिल्लो लोकां खातीर कितें भरपूर काम केलं भरपूर काम करता आणि कोविडा टायमार सुद्धा ताणें भरपूर काम केलें कोविडा टायमार ओके आतां तुका कितें दिसता की तेगेली ज्यो इच्छा फाटली उरल्या आमदार जावपाची एक इच्छा आसलेली तेगेली जावना पूण आतां आज जनसेवा पळयल्यार खरोच आमदार जालो काय कितें अशें दिसता तुजी कितें मतां हेजेर जावपा जाय इच्छा पूर्ण जावपा आशिल्ली पूण जावली न्ही म्हण आयज खरेंच दूख दिसता तुका कशें दिसता म्हाका अशें दिसता तो आयज आमकां फोंडेकारांक एक दुखाची खबर तितको कडक नेतो आनी कडक सारको झगडपी आयडी पासत झगडपी जावं कोणा पासत कसल्याय कामात झगडपी असलो फोंड्याक जाल्यार मुजिस्पान असलो आनी मेळपाचो ना असो लिडर आनी केन्नाच मेळपाचो अशें म्हाका तर दिसता की असलो लिडर फोंड्याक आनी मेळपाचो ना कितें असो फोंड्याक लिडर भरपूर जावन गेले झगडपी असले झगडपी लिडर जावपाक आतां लोकां खातीर ही कमतरता आसतली लोकांच्या मनान भरपूर दुखलोलें आहा म्हणून हिंगा आतां जे पळय लोक इतले पयसुले तेजे मनाक येयलोले आसा तेजे वयल्यान कळटा तो लोकांचो कितको मोगाचो आशिल्लो आनी लोकांची तेणें कोविडा टायमार कामां केल्या सगळ्या कामाक तो फुडें आशिल्लो म्हणून हो आयज सगळो पावसा म्हयनो पूण पावस तो आयज ताका लोक हिंगा ताका विजीट दिवपाक येयला श्रद्धांजली दिवपाक येयला या अमे सध्या डॉक्टर केतन भाटीकर हांची ही अंतयात्रा निमणे संस्कारा खातीर जमिल्ले हांगासर लोक राजीव गांधी कला मंदिराच्या आवारांत तांचे पार्थीव शरीर दवरिल्ले आसा आनी फुडल्या संस्कारा खातीर निमणे संस्कारा खातीर सध्या ते जमल्यात प्रत्येकाच्या मना काळजान तांच्या प्रती दुख्ख आनी भावना दाटून आयिल्ली आसा जे डॉक्टर केतन भाटीकर हाणें आपल्या सबंद जिवितेंत एक कार्य समाजाच्या बऱ्या खातीर आनी त्याच बरोबर लोकांची भलायकी सांबाळपा खातीर जी कितें तेणी तळमळ तांची एक
कार्य आशिल्लें ताच्या प्रतीच आयज प्रत्येक लोक उलयता आसतना दिश्टी पडटा. आयज ताच्या ह्या निमण्या दर्शना वेळार प्रत्येकाचें मन काळीज भरून आयलें आनी तांच्या प्रती जी कितें तांची भावना आशिल्ली ती तांच्यांनी उक्तायल्ली आसा. सकाळच्यान जी एक शोकांतिका पूर्ण फोंडा आनी गोंयभर पसरिल्ली ती आयज करता करता सांज जाली. व्हडा संख्येन तांच्या प्रती आयज तांकां श्रद्धांजली, तांकां आदरांजली, तांच्या प्रती जो लोकांचो मोग आशिल्लो तो लोकांनी ह्या वेळार उक्तायलो. अशा तरेन आतां डॉक्टर केतन भाटीकार हांचें पार्थीव शरीर निमणे संस्कारा खातीर व्हरपाची ही प्रक्रिया चालू आसा. सकाळच्यान पत्रकार, मिडिया, पत्रकारां कडेन सुद्दां तांचें एक लागचें नातें आशिल्लें. डॉक्टर केतन भाटीकार सदैव तांच्या कडेन बरें वावुरताले आनी एक आपुलकीपणां तांच्या मनांत दिसताली पत्रकारां मदीं आनी ताकाच लागून आयज पत्रकार, मिडिया, कोणूय विरोधक सुद्दां आसूये आपले मतभेद कुशीक दवरून आयज थंय जमिल्ले आसा. चारांक सुमार म्हाका फोन येयलो पण विस्वास बसोना. कित्याक केतन भाटेकर एक असलो मनीस की इतलो समाजसेवक, बेस्ट मनीस की तो खंयच्या धर्माचो या खंयच्या जातीचो, तो गरीब श्रीमंत असो पळनाशिल्लो. प्रत्येक प्रसंगाक तो धांवतलो. त्यानं कितली तरी समाज कार्य केलां. आमच्या फोंडेकाराचें नशीब बरें ना अशें म्हणपाचें, कित्याक आज इतलो बरो समाजसेवक आमच्यात आज ना, इतलो बेस्ट समाजसेवक आमच्यात ना. आज आख्खो फोंडा तुमी रडताना पळयला, आज महिला रडताना तुमी पळयला. आनी हांव देवा कडेन प्रार्थना करतो की त्याच्या आत्म्याक शांती मेळो, त्यांच्या घरच्याक दूख सहन करपाची शक्ती प्राप्त जावं, इतलेंच हांव सांगू शकता. आनी आतलो समाजसेवक आमकां फोंडा जावपाक कठीण आनी गोंयान बी जावपाक कठीण. ताची समाज कार्य करता करता तो उप जिल्हा हॉस्पिटल जी आसा फोंडा त्याची संदर्भात सदांच लढो दितालो की ते बरें जावचें लोकांक ते. तेन्ना ह्यो ज्यो तेजी मागणी ज्यो अपूर्ण उरले ते पूर्ण कोणी करपाचें अशें दिसता तुका? आता ते खरं सांगपाचें म्हणजे ताणें फोंड्या खातीर जे तांणी स्वप्नां रंगयली, आमच्या आयडी हॉस्पिटल किंवा फोंडा स्मार्ट सिटी, आता एक कार्य करपाक म्हाका दिसता सरकारान हेचेर लक्ष घालून त्याचं एक स्वप्न पुरे करपाचें. नाजाल्यार आमचे मगो पक्ष, ज्या मगो पक्षा खातीर त्यानं वावरलो, त्या मगो पक्षान त्याचं स्वप्न पुरो करपाक वावरपाचो. तशेंच काँग्रेस, आता काँग्रेसान गेला, काँग्रेसच्या सरकारान किंवा काँग्रेसच्या जे लिडर आसा त्यांनी त्याचे स्वप्न करपाक पुरे करपाक वावरपाक जाय, तरच त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळटली. आनी हांव सगळ्या राजकारणाक सांगता की तो एक समाजसेवक आशिल्लो. सगळ्या ते काँग्रेस जावं, खंयच्या पक्षाचो जावं, BJP जावं, काँग्रेस जावं, खंयच्या पक्षाचो जावं, आम आदमी जावं किंवा आनी खंयचो पक्ष जावं, त्यांनी सगळ्यांनी एक जावन ज्याचे स्वप्न आसा ते आयडी हॉस्पिटल, ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल किंवा फोंडा ब्लड बँक, हे सगळे त्यांनी स्वप्न पुरी करपाची. इतलेंच हांव सगळ्या सरकारा कडेन मागता आनी त्याच्या आत्म्याक परत एकदा शांती दिता मागता आनी देवा कडेन मागता की त्याच्या आत्म्याक शांती दी, त्यांच्या घरच्याक हे दूख सहन करपाची शक्ती दी, इतलेंच सांगता. आनी ते आमी केन्नाच विसरूं शकना. सगळे फोंडेकारां एक शॉकिंग न्यूज सकाळी मेळ्ळी तेन्ना लोकांची, आनी जेन्ना तुका मेळ्ळी तेन्ना तुजी कशी कितें परिस्थिती? ना, जेन्ना न्यूज म्हाका शारांक पिटर गोम्स म्हणून पणजीसून म्हाका एक फोन आयलो की पाटील म्हणपालो अशें झाले, तो कळ्ळें का म्हणून. एक्चुअली तो त्याच्या पयलीं ताणें 4-5 फावटी फोन केल्ले, पण हांवें अशें चिंतलें की तो कितें तरी फट मारता आनी कितें जाता. पण जेन्ना परत तो सांगपालो की तांकां सर्प डस जाला, सर्पान घास मारला आनी हाका लागून तेचें मरण येलां आनी अमक्या जाग्यार, तेन्ना म्हाका कळ्ळें आनी इतलें वायट दिसलें की सकाळी सकाळी आमी तेंच्या घरा कडेन पावले तेन्ना पळयलें की सगळीं बायलां रडतलीं. म्हणजे तो इतलो फोंड्याच्या काळजान बशिल्लो. आनी असो समाजसेवक म्हाका दिसना की फोंड्या जायत खंयच जायत असो आनी समाजसेवक फोंडे जावचे ना. ना ना, आतलो समाजसेवक फोंडे आनी जावचो ना. केन्नाय तो खंयच्या टायमाक तुमी उलो मारा ताका, तो धांवन येतलो. खूब वायट दिसता आमकां की असो समाजसेवक आमकां परत मेळत तशें म्हाका दिसना. आतां सबंद फोंडेकाराक तो ना ती एक उणीव भासतली. भरपूर
भरपूर युनियन तुमकां सांगता तो लास्ट टायम देखून रवी नाईक पात्रांवाच्या अपोजीट बशिल्लो तेन्ना देखून तो ऑलरेडी 70 मतान फक्त पडलेलो तेन्नाय फोंडेकारान ताका स्विकारलें न्ही आतां तरी तो 100% निवडून येता आशिल्लो 100%. गेली पयर पोटी निवडणूक जी कॅन्सल जायना जाल्यार तो आमदार 100% आमदार जाता आसलो. आमदार गॅरंटी जाता आशिल्लो आनी विधानसभा गाजयता आशिल्ली इतली गाजयता आशिल्ली कित्याक ताका तें विजन आशिल्लें गोंयाचें बरें करपाचें फोंड्याचें विकास करपाचो तो अपुरो जाता. ते म्हणटा न्ही जो आवडे सर्वांना तोच आवडे देवाला तो देवाला तो आवडलेला आहे म्हणून देवाने त्यांच्याकडे घेऊन गेला बस त्याच्या आत्म्याला शांती मिळो एवढंच. आता तू अनेक कडेन तू कार्यक्रम करता त्याचे कार्यक्रमान तू केतन भाटीकाराचे लोकांक विश्लेषण करून सांगतालो एक असो लिडर बी आशिल्लो म्हणून. ना 100% प्रत्येक माझ्या जे कार्यक्रम आसा माझ्या कार्यक्रम तुमकां जाणा आसले हजारांनी लोक जमता हांव हे उदाहरण दितलो की असो एक मनीस संवसारान आयिल्लो खरें सांगता तुका म्हाका दिसता न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकरचो जागा घेवपी आशिल्लो अशें आमकां सगळ्यांक दिसें पण ती आतां जागी उणी जातले ती जागा सगळ्यांनी भरून काडपाक जाय. आतां पळयात तितलो जबरदस्त लिडर कोणी आतां कोण जातलो आमकां तरी विश्वास ना. सरकारान सगळे पक्षांनी एक जावन तेजी जी मागणी अर्दवट आसली त्यो पूर्ण करच्यो. हां अशें म्हाजें म्हणणें कित्याक सगळ्या सरकारच्या सगळ्या खंयच्याय पक्षाचो आसो त्यांनी सरकारान बसून तो निर्णय घेवपाचो आनी अशा ह्या आमी पळयता की ताचे समर्थक ताचे बरे मागपी ताचे इश्ट कशा तरेन आपली भावना आयज डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या प्रती व्यक्त करतात. तेन्ना तुका कितें म्हणपाचें आसा हेजेर? ही गर्दी पयल्याच कळटा न्ही की केतन भाटीकारान खुबशे बरे कामां केल्या म्हणून खूब जाणांक दुख्ख जालें ते अनटायमली डिमायसान. जेन्ना तुका शॉकिंग न्यूज मेळ्ळी तेन्ना तुका कितें दिसलें की खरेंच काय फट? फ्रेंडान फोन करून सांगिल्लें म्हाका एक्चुली की अशें घडलां म्हणून पण म्हाका तें बिलीव जावना पयलीं आनी तेजो फोन कट करून सोशल मिडिया पयलें की म्हाका एक्चुली अशें कितें घडलां आनी व्हेरी सरप्रायझींग. आनी मागीर सगळ्यांनी आमचे कोण कॉन्टेक्ट्स आसा तांकां सगळे शेअर केले मेसेजीस आनी सगळे शॉक जावन आसा अजुनूय वी आर स्टील इन शॉक. अशी जावपा जायना अशी तुका दिसता? केन्ना कोणाच कडेन जावपाक जायना आनी स्पेशली दोतोरा कडेन अशें जावप म्हटल्यार जावंकूच जायनासलें अशें. तेजी ज्यो मागणी आसलेल्यो त्यो आपली मागणी ठाम मागणी हॉस्पिटला खातीर जावं हेजे खातीर झगडटालो त्यो मागणी आतां कोणी पुरी करपाची अशी दिसता तुका? तेर काय म्हणू शकना बट तेजी जी मागणी आसले जे लोकां खातीर जे आसले पळय इट वॉज जेन्युअन कॉज. आज प्रचंड जनसमुदाय पळयलो तेजे अखेरची दर्शन घेवपा आयिल्ले सरकारांतले सगळे मंत्रीगट सीएम मुख्यमंत्री लोक सगळे आयले. तुका दिसता की सरकारान त्यो मागणी पूर्ण करची आनी ताका खरी श्रद्धांजली दिवची? सामकें करपूच जाय एक्चुली कित्याक ते विशय ताणें जे मांडलेले एक्चुली ते बरोबर एक्चुली सामकेंच फोंडेकारांक सुद्दां गरजेची विशय जाता. सो म्हाजे नजरेन ते करूंकूच जाय सरकारान किंवा सीएमान सगळ्यांनी हेजेर मातशें भर दिवंक जाय त्या विशयाचेर. मॅडम तुका कितें दिसता केतन भाटीकर एक जो आमचो आशिल्लो तो गेलो तुका कितें दिसता? हिंदी मॅडम तुमकां कितें दिसता केतन भाटीकर आयज तुका कितें दिसता? ना अशें जावपाची न्ही घडणूक जाणा शॉकिंग कसो सगळ्याक म्हणल्यार म्हाजो डॉक्टर आसल्यार बीन खूब कितें कामां करपाचो आशिल्लो पूण कांयच असो सगळो उरलो तेजो सगळे अर्दवट उरलो तेजो. ती सरकारान पूर्ण करची? हय करपाचो कोण तरी मुखार येवन तेजो सगळो जे आसा पळय पूर्ण करून दिवपाक जाय तेगेलें सगळें. जेन्ना शॉकिंग न्यूज मेळ्ळें तेन्ना तुका कितें दिसलें? हांवें चिंतलें की प्रँक आसतलें म्हणून एक वाटेन पूण ना. खरी जातकीर तुमकां मनान दूख जालें? थँक्यू. भुरगो समाजा खातीर सदांच वावरतालो रात दीस झडटालो खंयचोच धर्म म्हणून पळयलो न्ही सगळे धर्मा खातीर वावरता तेन्ना आयज तो समाजा खातीर ना तेन्ना तुका कितें म्हणपाचें आसा? आज खूब फोंडेकारांचें खूब नुकसान जालां कारण तो फोंडेकारा खातीर खूब वावरतालो दीस रात सारको आतां कोणाचो फोन येयलो की तो
रोकडो धांवन वयता आनी खूब तेंची लोकांक तेजी खूब गरज आशिल्ली आनी तेजे आज सामकें वायट घडलें आनी अशें घडपाक नाशिल्लें आनी ताका बावड्याक खूब एक उमेद आशिल्ली केन्ना तरी आपूण आमदार जातलो म्हणून दोनाय तेजें स्वप्न भंग जालें फर्स्ट पयलें स्वप्न म्हणजे तेजें हेका रवी वांगडा रावलो रवी नायका वांगडा तेन्ना कमी मतांनी पडलेलो तो 77 मतांनी आनी तेजें काम कशें चालू आशिल्लें कोविडानूय ताणें भरपूर काम केल्लें पयर जी पोटनिवडणूक आशिल्ली ती पोटनिवडणूक जाल्यार तो आमदार जाता आशिल्लो अशें लोकांच्यात म्हणटा तेजेर आयज प्रचंड जैन समुदाय पळयल्यार तुका कशें दिसता अशें पळयत जाल्यार कितें तरी आशिल्लें अशें दिसता आनी फुडें सुद्दां ताका बरो चान्स येयल्लो तेजें काम चालू आशिल्लें तेजी जी अर्दवट कामां रायल्या ती जी सगळे पक्षांनी पक्ष जे आसा गोंयांत सगळ्यांनी एक कडेन जावन तेजी ती कामां पूर्ण करची अशी दिसता तुका अशें दिसता म्हाका कित्याक तेजें ते हें पळयत जाल्यार ते स्क्रीन बाकीचे तेजे ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू आशिल्ले मागीर तेजे हेजें कॅन्सराचेर थोडे जाणें कॅम्प दवरलेले ब्रेस्ट स्क्रिनींग तितून सुद्दां खूब जाणां डिटॅक्ट जाल्ले म्हणजे खूब जाणांक महिलांक सुद्दां फायदो जाल्लो अशें ताणें खूब उपक्रम राबयल्ले आनी तेजें दीस रात काम चालू आशिल्लें आनी खूब एक्टीव आशिल्लो तो जेन्ना जैन समुदाय तेजे अखेरचे दर्शन घेवपाक आयले महिला वर्ग चडांत चड महिला वर्ग आशिल्लो आनी तेंची दोळ्यांतल्यान सगळे अश्रू येताले कित्याक लागून अशी जावपाक शकता कित्याक तो महिलांक सुद्दां तांकां खूब पावतालो म्हणजे तेजे कोणाची गरज आसा तो भागयतालो ती बूक नोटबूक सुद्दां खूब जाणांक वाटलेले आसा आनी गरीब लोकांक सुद्दां ताणें खूब पावल्लो आसा तो केतन भाटकर कितें सांगपाचें आसा कितें सांगतले केतन भाटेकार खरें म्हणल्यार मनाच्या अणभव म्हाजो एक भाव सारको आशिल्लो तो 10 वर्सां हांव तेजेर बारलो पण ते खरें आतां कितें घडलां तें आजुनूय दिसता की हो आसाच सो दिसता पूण अशें कितें सांगपाचें तें कळना त्या खरो लोकांच्या मनांतलो मनीस एक गेलो आनी आमच्या फोंडेकाराक नुकसान जाल्लें पूण हेची जी उणीव आसा ती खरेंच फोंडेकाराक कमतरता दिसतली विलियम केतन भाटेकर एक समाजा खातीर एक बरो भुरगो आसलेलो आनी तुमच्या पक्षाकूय तो काम करता काँग्रेस पक्षान हालींच प्रवेश केला आनी तूं काँग्रेस पक्षाचे प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना तेजी कार्या विशीं आनी आयज तो ना तेजे विशीं तुका कितें दिसता केतन भाटेकर एकदम बरो मनीस आसलो सगळ्या लोकांक काळजां वाचपाचो जेन्ना आयज 4:30 फोन येयलो कळ्ळें तेन्ना म्हाका आयकून शॉक जालो तो असो एक मनीस तूं फोंडेकारां गोंय काळजान गेल्लो मनीस आयज आमकां ना जालें सो तेच्या दुख्खान आमी सगळे हातून गेल्या सो हांव देवा कडेन मागतां की तेज्या आत्म्याक शांती आनी ताका सर्गीचें राज आतां काँग्रेस कार्यकर्तो तूं मंडळ अध्यक्ष आसा आनी खुबशे पदाधिकारी तुजे अंडर आसा केतन भाटेकर एक तुमचो सिनियर लिडर म्हणून आसा जॉयन जाला तुज्याच मार्गदर्शनाक आला तेन्ना तेजी जी उपजिल्ला हॉस्पिटल म्हळ्यार ID हॉस्पिटलांची अनेक तेजी ती त्रुटी आशिल्ल्यो तेजे खातीर तो वारंवार झगडटालो हे त्रुटी पूर्ण करपा खातीर काँग्रेस पक्ष तेका पाठिराखो दिवन तेजो पाठिराखो म्हणजे तेका समर्थन करून हे पूर्ण करून घेतलो काय कितें हय जे आयज जे केतन भाटेकाराचें स्वप्न आसलें ते सदांच झगडटालो तेज्या हॉस्पिटलाक लागून हॉस्पिटलांत खुबश्यो त्रुटी आसलेल्यो तो वारंवार लोकांक सांगतालो सरकाराक कळयतालो की तेजे खूब लोकांक ब्लड बँक ना खूब फॅसिलिटी ना आनी ते फॅसिलिटी करपा आयज काल सुद्दां तेणें एक व्हिडिओ केल्लो आनी ब्लड बँकेच्या लागून दिल्लो सो आमची पार्टी ह्यावेळेस तेजे हे कार्य जे विचार आसले फोंडेकारां त्या वेळेस ते घेवन मुखार वयतले आनी म्हाका दिसता आमकां दिसता की तेजे जे कार्य आमी स्वप्नाचें साकार करीत तर हीच ताका आमची श्रद्धांजली आसतली आतां दिसता पळय तुका आमचे जे 3 लिडर गेले लहू मामलेदार गेलो रवी नायक गेलो आनी केतन भाटेकार गेलो सगळेच 15 तारखेक गेले वेगवेगळ्या म्हयन्याक गेले पूण 15 तारखेक गेले ही 15 तारीख फोंडेकारा समाजा खातीर धोक्याची आसा अशें दिसता तुका पळोवपा लॉजीक पळय हे चलो डिप्लोमॅटीक सामको हायपोटीक सो हेजेर म्हाका कांय अशें दिसना पूण हो एक योग आनी आमचो एक फोंडेकाराचो एक बॅड लक अशें कारण आयज फूल आमी दुकान आहा एकदम आमी हादरून गेल्ले आहा सो कितें उलोवपाचें आनी ती समजे कांय सांगना
तुम्ही पळयता की आज लोकांनी आमची जे चाहते आसा ते केतन भाटीकाराचे खुबश्या जाणांनी प्रतिक्रिया दिल्या. त्या प्रतिक्रियान सगळे सांगले की केतन भाटीकर हो जो ना आनी तो खरेंच लोकांक हांगा उणीव भासतली आनी तेजी कमतरता दिसून येतली. पूण तेजी जे कार्य उरलेलें आसा ते कार्य पूर्ण करपा खातीर सगळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा सगळे पक्ष सरकार एकत्र येवन तेंच्यांनी ते कार्य पूर्ण करचें आनी ताका खरी श्रद्धांजली अशी लोकांची म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. तर आमी सकाळच्यान पळयले कशा तरेन डॉक्टर केतन भाटीकर हांचे निमणो तांकां निरोप दिवपा खातीर तांचे समर्थक व्हडा संख्येन तांच्या निवासस्थानाचेर जमले. व्हड व्हड राजकारणी, तांचे विरोधक, मागीर कितें तांचे इश्ट आसूं, सगळे एकवटान येवन तांकां तांच्या प्रती मोग व्यक्त करपा खातीर त्यांची जी सेवा तांच्यांनी बजायल्ली निस्वार्थीपणाची, खंयचोच भेदभाव दवरिनासतना ताच्या प्रती तांकां एक पोच पावती कशी दिवपा खातीर आयज ते व्हडा संख्येन थंय जमले. आनी अशा तरेन एक बरे समाज वावुरपी म्हणून जेंच्यांनी एक आपली सेवा ह्या समाजा खातीर बजयली अशें नेतृत्व जावप खूब मोलादीक आसता. आनी हे खूब कमीत अशे लोक आसता जे समाजा प्रती आपली सेवा दिवपा खातीर वावुरतात. अशा तरेचे हे नेतृत्व डॉक्टर केतन भाटीकर आनी तांची खरेंच आयज फोंड्या तशेंच पुराय गोंयभर तांची उणीव लोकांक भासतली अशे लोक उलोवपाक लागिल्ले आसा. डॉक्टर केतन भाटीकर हांची म्हाका एक मुलाखत तांची याद जाता. जेन्ना गोमंतकाचे घुमट आरती स्पर्धा राजीव गांधी कला मंदिरांत आयोजन केल्ली तेन्ना थंयचे सुत्रसंचालन हांवें केल्लें. त्या वेळ तेच्या बरोबर जाल्ली मुलाखत म्हाका याद जाता. तेन्ना तांच्यांनी म्हटलें की तुवें बरें सुत्रसंचालन केलें, मातसो आवाज तुजो व्हडलो आसपाक जाय आशिल्लो म्हणून. मात्र आयज खंय तरी तांच्या ह्या मरणाचें सुत्रसंचालन करता आसतना म्हाका खूब वायट दिसलें, दुख्ख दिसलें. आनी त्याच बरोबर तांचे ते शब्द आयज म्हाका याद जाले म्हणून ते तुमकां सांगचे अशें दिसलें. सकाळच्यान गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी डॉक्टर केतन भाटीकर जे संवसाराक अंतरले तांचे हे थेट प्रसारण तुमचे पर्यंत पावोवपाचो यत्न केलो. आनी तुमी भरभरून तुमच्यो प्रतिक्रिया दिल्यो, तुमचे तेंच्या प्रती आशिल्ली मतां व्यक्त केली, तुमची भावना ह्या माध्यमांतल्यान तुमी परगटायली. ज्या लोकांक थंय उपस्थित किंवा थंय हजर रावपाक शक्य नाशिल्लें तांच्यांनी गोमंतक टीव्ही किंवा हेर माध्यमांतल्यान हे सगळे लायव्ह प्रसारण पळयत हे जे तांचें कार्य आशिल्लें तेंच्या बद्दलूय आयकून घेतले. लोकांनी खुबशीं मतां उक्तायलीं. अशा तरेन जे डॉक्टर केतन भाटीकर एक बरे खडेगाद समाज वावुरपी संवसाराक अंतरले, ताच्या निमणे संस्कारा खातीर तांचे पार्थीव शरीर आतां थंय रवाना जालेलें आसा. अशा तरेन सकाळच्यान आमी ह्यो अपडेट्स तुमच्या मेरेन पावयल्यो. डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या आत्म्याक शांती लाभो अशें आमी मागता आनी ही थेट प्रसारण हांगासर थांबयता. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह.